प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवोर वोड 25 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 25 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आणि ताणे वडोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पुर्यान दुवेज करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. तुमच्या भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च करून आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलें बसून चिंता जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोप धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमकां जेजू शिवर्तमानान शिकयता कोण ताचो खरो शीस जावंक पावता वा कोण ताचो खरो शीस जावंक जाय म्हणून. आनी आयज ह्या 33 वडीन तो कितें आमकां सांगता. तो म्हणटा तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हजे शिसा मदें जागो ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, तर आयज जेजू आमकां शिकयता कोण आपलो खरो पाटलावदार, कोण आपलो खरो शीस म्हणून, कोण खरो क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो, खूब लोक आपणाकूच फटोवन रावल्यात. धर्माचे विशीं खूब जें ताका सांगलां ल्हानपण, जें धर्म करीत आहात ते करीत आहात आनी आजून पासून तांचो संबंद देवाशी ना, पवित्र आत्मा तांचेशी ना. जें कितें करतात तें आपल्या खोशेन करतात, देवाची खोशी करिनात आनी आपणाकूच फटयतात की इगोर्जेक वचोन हें देवस्पण करून की खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा, जो कोण ताचो पाटलावदार जावंक सोदता, जो कोण ताचो खरो शीस जावंक सोदता, तो म्हणटा, जोर कोणूय म्हजेशी येता आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यंत देश करिना जातीत, ताका म्हज्या शिसा मदें जागो ना. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या संवसारान आमकां कितल्यो खोश्यो आहात. आमच्या दुडवांचेर, आमच्या भाटांचेर, आमच्या बेसांचेर, आमी जें करूंक सोदता तें आमी समजना की आमी जें करता तें आमी खरेपणी देवाची खोशी करता. पूण आजून पासून आमकां देवाची खोशी कितें ती आमकां आजून कळोंक ना. आमी संवसारान आमी येयल्या, आमकां कितें शिकयलां तें आमी शिकत येयल्या आनी देवाचें उतर केन्नाच आमी वाचूंक ना, केन्ना ताजेर नियाळ करूंक ना, पवित्र आत्मा उदेशीन तें आमकां सजमणी मेळोंक ना. जें कोणें सांगलां तें आमी बसून आहात, पूण आमी खरेपणी देवाचें उतर केन्नाच आयकोंक ना, ताजेर नियाळ करून पवित्र आत्मा उदेशीन तें उतर आमी केन्नाच पाळोंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमच्यान खरेपणी जेजूचें शीस जावपाक आमकां जाय ताणें उतरांत कितें सांगलां तें. आनी आयज ह्या 26 वडीन तो आमकां सारकें सांगता कशे भाशेन कोण आपलो शीस जावंक पावता. ताणें आपलें सगळें सोडूंक जाय. आनी ह्या निमणे वडीन आयज 33 वडीन
जेन्ना तो काबार करता तो म्हणटा तीच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणास लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार ताका म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. 2 पाटी म्हणटा तांकां म्हजे शिसा मोदें जागो ना. म्हणटच शिसा मोदें जेजूच्या शिसा मोदें जागो आमकां मेळपाक आमी कितें करूंक जाय? पयली वस्त म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोंडार म्हणूंक जाय. वी हॅव टू मेक जीसस आवर लॉर्ड, आवर गॉड एंड आवर सेवियर. बिश्टें उतरांनी न्हय, कोण कोण आमचो पात्रांव जाल्यार पात्रांव कितें सांगता तें आमी करता. तो आमचो सोमी जाल्यार तो आपल्या उतरांक कितें सांगता तें पयलें आमी करूंक जाय. पूण तें पयलें करपाक आमकां जाय उतराची सोजमणी. आनी ती उतराची सोजमणी मेळपाक आमकां जाय गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां ती उतराची जाणवाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां उतराची सोजमणी दिवन सोंपें करून आमकां तें पाळून आमकां फावो करता. आनी जेन्ना आमी तें उतर आमी पाळटा, जें आमकां पवित्र आत्मो सांगता, आतां खरेच भाशेन आमी आतां देवाची खोशी करूंक पावता. कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें आमी करता तेन्नाच की आमी खरेपणी देवाची खोशी करता. खूब लोक म्हणटा हांव देवाचें उतर जाणो, म्हाका जाणो आहा देवाच्या उतराची, हांवें उतर इतले फावटी आयकलां, हांव मिसाक वेतां, हांवें उतर आयकलां, हांव वाचतां पवित्र पुस्तक. पूण भाव भयणीनो, बिश्टें उतर वाचलें, आमच्या मेनून दवरलें, पूण खरेपणी तें पवित्र आत्म्यान आमकां सोजमणी दिवन तें आमकां दिवंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले, आमी फकत कायदो पाळटले. पूण ज्या दिसा त्या उतराची सोजमणी मेळटा, तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता, पवित्र आत्मो आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आमी पाळटा, तेन्ना आमी देवाची खोशी करूंक पावता. खरेपणी आमी आतां जेजूच्या शिसा मदें आमी जागो आमकां मेळटा, आमी जेजूचे शीस जावन पावता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां जेजूचे शीस जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळो जो धर्म करीत आहात, जें आमी आमच्या जिवितांत करीत आसा तें आमी आयज नियाळ करुया आनी पळोवया खरेपणी देवान आमकां सांगलां जें आमी करता तें वो आमी आमच्या खोशेन करता. आर वी डुईंग आवर ओन थिंग टू गेट सेल्फ प्लेजर, वो आमी खरेपणी देवाची खोशी करता ताच्या उतरा प्रमाणे चलना जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता. आनी ज्या दिसा आमी तें करूंक लागतले आमकां आमी जेजूचे शीस जावन पावतले, आमी खरेपणी देवाच्या राज फुडें सरपाक वावुरतले आनी दुसऱ्यांक देवाच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आमी वावर करतले. हेच आमी सुरवात करपाक आमी आयज फुडें सरोया, देवाच्या उतरान रिगून रावन आनी हें उतर पाळून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.